बीएससी मिटींग जाली आणि जो डिमांड आसलो म्हटल्यार तुम्ही पयला आसतलो एवरी असेंब्ली सेशन आता बारीक करता म्हटल्यार 2 दिसाचे 3 दिसाचे असेंब्ली सेशन करता आणि हेचो जो डिमांड आमी घातलेलो की सेशनां वाडपाक जाय आसली आणि जो प्रायवेट मेंबर रेजल्युशन डे जो आसा तो खूब गरजेचो आसता आणि एवरी टायम तो कट ऑफ करून उडयता म्हटल्यार हे फावट सेम जाला कट ऑफ केला आणि जो रायट आमकां म्हटल्यार बिंग अ ऑपोजिशन आमकां चड टायम मेळपाक जाय चड आवाज करपाक मेळपाक जाय लोकांची अपेक्षा आसा लोकांची अपेक्षा कितें आसा की ऑपोजिशन खंय ना खंय आवाज करतले गांवांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट करतले पण ह्या 2 दिसांनी आमकां ते करप 2-3 दिसांनी आमकां करपाक मेळना आनी त्यात आमी बीएससी मिटिंगाक मांडले आनी दुसरो म्हणजे तो टायम म्हटल्यार जेन्ना गव्हर्नर स्पीचाचो हे आसा सेलिब्रेट करपाचें आसा तेन्ना डिस्कशन आसता तेन्ना आमकां टायम बिंग अ पार्टी लिडर आमकां टायम एटलिस्ट हाफ एन आवर तरी दिवचो ही मागणी केल्या पण ते म्हणटा की ते तुमकां तो टायम मेळपाचो ना तुमकां 2 वरां मेळटली ओवरऑल ऑपोजिशनाक उलोवपाक म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले गोंयभरांतले इश्यूज इन्क्लुडींग ऑपोजिशन लिडर आसा तांकां पासून धरून 2 वरां भितर ते म्हणटा एलोब्रेट करा 2 वरां भितर तुमचे कितें इश्यूज आसा ते मांडा सो आयज हो बीजेपी सरकार इतलो भियेल्लो आसा की तांकां खंय ना खंय आपूण कितें चुक्यो केल्या त्यो खंय ना खंय दाखोवपाक सुद्दां आनी कोण उलयतलो ना तांकां बंद करपाचो हो षडयंत्र म्हाका दिसता हो बीजेपी सरकार करता आनी ताकाच लागून हेंच्यांनी जी सेशन आसा ते फक्त 3 दिसांचे दवरिल्ले आसा. सो आतां तुमी डिमांड केला तो एक्सेप्ट 48 आवर्स कितें पळय 48 आवर्स हो डिमांड हो जो रूल प्रमाणे 48 आवर्सा पयलू आमकां जी बिलां जी आसा जावं कितें तुमी हाडटा जाल्यार ते 48 आवर्सा पयलू आमकां येवपाक जाय मात हें जायना कित्याक एवरी टायम असेंब्लीन आमी पळयता की खूब फावटी अशेच इश्यू जाता की 24 वरां पयलू केन्ना केन्ना ते लास्ट मुमेंटाक पासून हाडून तेगयता सो असो जो इश्यू आसा हो आमी इश्यू मांडला की 48 आवर्स पयलू आमकां सगळे जी खंयचीय बिलां हाडटा एमेंडमेंट्स हाडटा जाल्यार ते तुमी पयलू आमकां दाखोवपाक जाय आनी तेजेर आमी स्टडी करून ते उलोवपाक शकतले पण ते समज टायमार हाडिना जाल्यार आमी तेजेर सारके स्टडी एलोब्रेट करूंक शकना आनी ते आमी मांडपाक शकना. कितें विशय आशिल्लो तुमचो हायलायट करपाक कित्याक तुमकां टायम शॉर्ट पळय मेन म्हटल्यार जो विशय सद्याक गोंयांत चल्ला तो म्हणजे लँड इश्यू आनी जाग्या बाबतींत तरी म्हाका दिसता गोंयभरांत जो आयज भायल्यान देल्लीगार जे येयल्ले आसा आनी कशें आक्रमण जो गोंयचेर केल्लो आसा जाग्याची रेट खंय पावल्ली आसा हो खूब व्हडलो विशय आसा. दुसरो जो विशय आसा तो अनएम्प्लॉयमेंट आसा अनएम्प्लॉयमेंट तुमी पळयता आसतलो ते वाडत चल्लेले आसा आयज बेकारी गांवांत लोकांक भुरगे जे आसा तरणाटे कामां सोदता तुमी पळयता आसतलो गव्हर्मेंट जॉबाक पासून एप्लिकेशन 15-15 20-20 हजार एप्लिकेशन येता तुमी नॉर्मल कॉन्ट्रॅक्ट जॉबाक पासून 15,000 एप्लिकेशन येता म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता बेकारी कितली आसा ती. सो अशें जे आसा असले कितलेशे इश्यूज आसा हेच न्हू आनी खुबशे इश्यूज आसा हे हायलायट करपाक आमी असेंब्लीन आसा. तशेंच आतां तुमी पळयता आसतलो म्हादयचो इश्यू आसा हो येदो व्हडलो इश्यू आसा तो इश्यू आयकोन बसून आयज सीएमान वयता आसतना तेच आपूण डिस्कशन कितें करूं बजेटाचें डिस्कशन कर्नाटकाचें आपूण कित्याक करूं अशें प्रमाण दिता इट इज कम्प्लिटली रॉंग कित्याक आयज खंय ना खंय कर्नाटका सिरियस दिसता मात गोंयचो सरकार हेजेर सिरियस दिसना आनी हेच इश्यूज आनी हेज्या पयलू जेन्ना आमी म्हादयचो इश्यू घेतलो म्हाका एसेंब्लींतल्यान भायर बसून घातलो इतलें हें जालां आनी आयज कळोन येता की सरकार हो सिरियस ना म्हणून. विरेश युनायटेड अपोजिशन आसतली ह्या टायमार पळय युनायटेड ऑपोजिशन तुमकां दिसून येयल्लें आसा कितें आसा आनी कितें ना तें दोन दीस पयलीं म्हणल्यार काल पयर कशें एलायन्स जी जोडतोड जाल्लो आनी जोडतोड आयज कसो तुटला हो तुमी सगळ्यांनी पळयल्लो आसा आनी जे आमी सांगताले जेन्ना लोकसभा इलेक्शना पयलू पासून आमचे खूब प्रेशरायज करपाचो प्रयत्न केल्लो तेजे नंतर आमी सांगताले तरी पूण आमी स्ट्रॉंग रावले आमी आमच्या स्टँडान रावले आनी आयज तुमी पळयता आसतलो जो काँग्रेस आनी आप जो एलायन्स आसलो हो तुटलेलो आसा तेंची जी लग्न जाल्ले ते तुटलेले आसा डिवोर्स जाल्लो आसा आनी ते फुडें कितें जातले ते तुमकां खबर लोकांक खबर आनी तेंच्या लिडरांक खबर मात हे आयज खंय ना खंय गोंयकारांक यूज करता गोंयकारांचे वोट यूज करता आनी आपणाक जाय ते करता आनी हो जो षडयंत्र आसा तो कोण येयला आरजी वील बी नॉट विथ आरजी इज नॉट विथ देम आनी हे पयलूय आमी सांगलेले आसा आमी जो आसा आमचो स्टँड क्लियर आसा आमी गोंयची अस्मिताय गोंय राखपाची आयडेंटिटी जी आसा ती राखपाची आमी काम करता आनी ते धोरण घेवन फुडें वयता हांवें परत हांव सांगता की जो लँड प्रोटेक्शन बील आसा ह्या बिलाक आयज कायद्याक लागून एकूय खंयचोय पक्ष जो आसा तो पक्ष सपोर्ट करपाक रेडी ना
तुम्ही पळयता आसतले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल जे आमी घातलेले ह्या बिलाक लागून कोण सपोर्ट करूंक ना बट वयता आनी रस्त्या सायडीक आनी खंय वयता भाशणां दिता भाशणांनी सांगता गोंयकार 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 आनी गोंयकारांक राखपाक जाय गोंयकारांक फुडें व्हरपाक जाय बट गोंयकारांक कायदे करपाक जाय म्हणून एक कोण सांगिना आनी कसले कायदे करपाचे हेय सांगिना. असेंब्लीत तुम्ही आसपाना युनायटेड असेंब्लीन पळय हांवें असेंब्ली जावं असेंब्लीच्या भायर आमी जो आमचो स्टँड आसा क्लियर आसा. आमचो स्टँड एकूच आसा की गोंयकारांचे विशय जे आसा जे गोंयकारांक लागता आनी खोलायन लागता ते विशय आमी असेंब्लीनूय पावयतले असेंब्लीच्या भायरूय उलयतले.